की शहरान म्हाका भुरग्याक ऍडमिशन मेळपाक जाय आनी म्हणून परिस्थिती अशी पळोवपाक मेळटा की शहरान एका क्लासीन 50 ते 60 भुरगे आसता तरी पालक येवंक सोदता आनी दुसऱ्या वाटेन गांवांत एखादी हायर सेकंडरी आसता थंय 20-25 अशे भुरगे आसता असो शहरान आनी गांवांत शिक्षणा भितर कितें भेद आसा आयचे स्थितीत शिक्षणक्रम तोच आसा पाठ्यपुस्तकां तीच आसात परीक्षा तीच आसा परीक्षेक पास नापास जावपाचे निकश तेच आसात प्रश्न येता तो खंय की शहरांतल्या संस्थांतलें वातावरण कितें आसा आनी शहरांतल्या संस्था भोंवतणचें वातावरण कितें आसा ह्याचो विचार भुरग्यांनीय करूंक जाय आतां हें वातावरण तुमी गांवांत सगळें तशा तशें हाडपाची गरज नासता पूण गांवांत शिक्षणा खातीर जे तरेचें वातावरण आसता ते तरेचें शहरांत तुमकां मेळूं शकना आयचे स्थितींत शहरांत शिक्षणाक जे तरेचें वातावरण जाय ते तरेचें वातावरण नासता शहरांत येवन भुरगो जाता कितें भुरगो जाका आमी स्ट्रीट स्मार्ट म्हणटा तो जाता म्हणटकूच स्ट्रीट स्मार्टनेस म्हणजे सगळें न्ही कारण तो स्ट्रीट स्मार्टनेस जर तुमी अडयचो घेवपाक गेले जाल्यार तुमच्या व्यक्तिमत्वांत आसा तें तुमी फुलोवंक शकनात आनी अडयचें घेतिल्लें तुमकां जिणेंत उपयोग पडूंक शकना चड वेळ टिकूंक शकना हो जो गोंधळ जाता हो जावचे पेक्षा ज्या समाजांतल्यान तुमी येतात त्या समाजाक तुमी देणे आसात शेवटी तुमच्या गांवांत जर संस्था आसा तुमच्या गांवांत जर एखादी हायर सेकंडरी आसा सुदैवान आमच्या सरकारान असो खंयच भेद करूं ना की शहरांतल्या संस्थांक कितें तरी वेगळें दिवप आनी गांवांतल्या संस्थांक वेगळें दिवप जर कंप्युटर लॅबोरेटरी संगणक प्रयोगशाळा एका शहरांतल्या शाळेंत आसा तीच गांवांतल्या शाळेंत आसा ती बरी चलची ह्या खातीर प्रत्येकान प्रयत्न करूंक जाय ती चडांत चड वापरची ह्या खातीर प्रयत्न करूंक जाय पूण त्या खातीर उठून शहरांत वचून कांयच फायदो ना कारण शहरांत गर्दीच अशी आसतली की थंय शहरांतलो भुरग्याक खबर आसा तें कशें वापरपाचें तें आनी गांवांतलो भुरगो सदांच फाटीं उरतलो कारण ताजो येवपा वचपाक जो वेळ वता जी शक्ती वता तातूंत ताजें शिकप खंय जातलें शिकप जावचें ना ताजें फक्त कोणाचें तरी अनुकरण करप जातलें कोणा सारको तरी जावपाचो तो प्रयत्न करता कॉम्प्लेक्स घेवनूच बरेचशे भुरगे जगतात हातूंतल्यान कोण खूब हुशार आशिल्ले भुरगे किंवा जांकां कदाचित एखाद वेळेक संगत बरी मेळटा जांकां मार्गदर्शन मेळटा अशे कांय भुरगे फुडें वतात पूण ते गांवांत आसल्यारूय फुडें वतले आशिल्ले ते फाटीं पडचे नाशिल्ले म्हणटकूच प्रयत्न जावंक जाय तो असो की तुमच्या लागीं जी शाळा आसा ते शाळेंत आशिल्ल्यो सुविधा चडांत चड वापरपा खातीर कितें करचें हाजे खातीर समाजान ते संस्थेन शिक्षकांनी सगळ्यांनी पालक शिक्षक संघान भुरग्यांनी सगळ्यांनी ते प्रयत्न करचे म्हणजे जाका सबलीकरण म्हणटात ते संस्थेचे तेन्नाच तुमकां शिक्षण सगळ्याक व्यवस्थित पातळ्यान दिसतलें नाजाल्यार ही धांवपळ सतत चालू उरतली शहरा कडेन या शहरा कडेन या सर आमी पळयता म्हणजे शहरान आसूं गांवान आसूं की एखादो भुरगो जेन्ना शिकता तेन्ना तो हळू आपल्या समाजा पासून खंय तरी पयस वता एक तुटलेपणाची जाणीव घेता जो म्हणजे तेन्ना परत म्हणजे कदाचित हे काही गोष्टी बरोबर आसत तो शिकता आसत आनी समाजान कितें चाली रिती आसत रुढी आसत ताका पटना आसत पण तो समाजा पासूनच तुटप बरोबर न्ही तर एक शिक्षकाची आनी त्या विद्यालयाची जबाबदारी कितें आसा की आमच्या विद्यालयात NSS सारखे उपक्रम आसा त्या उपक्रमाद्वारे ताका समाजा कडेन जोडप आनी समाजातल्या जे काही गजाली आसात ताची भान हाडून दिवप तेन्ना शिक्षकाची आनी विद्यालयाची कितें जबाबदारी आसा कशें जालां खरें म्हणजे आमी आज जी पद्दत वापरता सध्या अजूनय बी ही खूब पोरणी पद्दत नवी पद्दत आमकां सांगल्यार 25 वर्सां जावन गेली जाका आमी रचनावादी शिक्षण पद्दत म्हणटा रचनावादी शिक्षण पद्दतीचें मूळ तत्व अशें आसा की जो शिकता तो ज्ञानाची रचना करता तो आयतें ज्ञान घेना तो स्वता ज्ञानाची रचना करता ताका जें भोंवतणी मेळटा तें तो समजून घेता आनी तातूंतल्यान तो आपलें ज्ञान तयार करता हो रचनावाद आनी हो सामको 3 आनी 5 वर्सांच्या भुरग्या पासून सुरवात जाता थंयच्यान जर तो सुरू केलो जाल्यार तुमकां 10वे 11वेक शिकोवप म्हणटा सेकंडरी जाता शिकप पयलें येता कारण रचनावादाची पयलें तत्व अशें प्रत्येक जाण शिकता म्हणटूच शिकोवप हें सेकंडरी शिकप हें म्हत्वाचें म्हणून ताका आजकाल शिक्षकाक फॅसिलिटेटर म्हणटात शिक्षक म्हणनात ताणें शिकोवप नासता तर ताणें शिकप सोयीचें आनी सुलभ करप आसता सुलभीकरण करप आसता शिकपाचें पूण आमचे कडेन अजुनूय शिकोवप चल्लां शिकोवप चल्लां ताका लागून शिकपी म्हणटा अशें तूं शिकय तेन्ना हांव शिकतां प्रश्न सुटना समाजांत जर तो तितलो भरसतलो समाजा कडेन जर ताजी लागणूक तशी उरतली जाल्यार एक म्हणजे ते तरेचे खूब प्रयत्न करपा सारखे आसात जे शाळेंत म्हणजे 10वे पयलीं सुद्दां आसात प्रकल्प पद्दती म्हणटा ती हातूंतली एक उत्तम पद्दत
प्रोजेक्ट सिस्टम, ज्यातून भितर भुरगो एक विषय घेता आनी तो सगळ्या आंगांनी ताजो अभ्यास करता. बरोबर. तो समाजात वता, अनुभव घेता, समाजांतल्यो गजाली समजून घेता, ताजे वयल्यान तो प्रकल्प तयार करता. पुस्तकी पद्दतीन न्ही. NSS जें आसा हें आतां आनी एक 5 वर्सांनी ताका 50 वर्सां जातलीं. 1969 आमी सुरू केल्ली येवजण ही. 50 वर्सां नंतर आमचे कडेन राष्ट्रीय सेवा येवजणेचेर खर्च कितलो जालो, कितलीं प्रशिक्षणां जालीं. म्हणून केदो व्हडली आमचे कडेन मनीसबळ तयार जावपाक जाय, जें समाजांत वचून समाजा कडेन लागणूक दाखोवन समाजांत काम करून राष्ट्राची सेवा करपी अशे तरेचें जावचें, की हो मूळ हेत आसा. आनी ती संद 11वे 12वेंत भुरग्यांनी घेवची आनी शाळांनी ते तरेन दिवची. आज राष्ट्रीय सेवा येवजण म्हणटा ताचे बाबतींत खूब तरांचे प्रश्न आसात, की तें सगळें अशें चौकटींत बांदून दवरलां. खंयच्या तरी कॉलमांनी आनी रकान्यांनी तें भरतात, ताका लागून ताजो रकाने भरले म्हणजे जालें. रकाने भरले काय काम जालें. इतलीं वरां दाखयलीं काय काम जालें. म्हणटून भुरग्यान हातांत झाडू घेतलो जाल्यार अर्द वर लायलें, भुरग्यान झाडू मारलो जाल्यार 1 वर लायलें. असल्या हिशोबान राष्ट्रीय सेवा येवजण जायना. राष्ट्रीय सेवा येवजण ही व्यक्तिमत्व आनी नागरिकत्व फुलून येवपाची येवजण. ते तरेचें मेकळेपण, ते तरेचो विचार, ते तरेची दृश्टी ही राष्ट्रीय सेवा येवजणेक आनी शाळेक जाय. ते संस्थेक जाय. ते संस्थेचो मुखेली, ते संस्थेंतलो राष्ट्रीय सेवा येवजण अधिकारी, ते संस्थेंतले हेर शिक्षक, पालक, विद्यार्थी ह्या सगळ्यांक ताचें महत्व जर कळत आनी ताजो आवाठ केदो आसा हें जर कळत जाल्यार तुमकां बऱ्या व्यक्तिमत्वाचे तरणाटे नागरीक, सुबुद्ध, सुजाण आनी जबाबदार अशें तयार करप राष्ट्रीय सेवा येवजणेंत शक्य आसा. आनी तें जावंक जाय. म्हणून 10वी जाल्ल्या भुरग्यान हें स्वातंत्र्य कशें वापरचें, आपल्याक मेळटा ती मेकळीक वापरून आपले समाजाचें. NCC आसा, अशे तरेन कितल्योश्योच गजाली आसा. यूथ रेड क्रॉस आसा. रेड क्रॉस सारकी गजाल आज तुमकां खंयचे खंय पावयता. तुमी सबंद संवसारा कडेन आपलें नातें जोडटात. रेड क्रॉस म्हणटात ते गजालींतले. अशे तरेच्यो कितल्योश्योच गजाली आसात. पूण त्या खातीर जी मानसिकता जाय लागता ती तयार करप हें संस्थेंतलें काम आसता. खरें कितें फक्त पुस्तक शिकोवप न्ही. सर, भुरगो जेन्ना 10वीक पावता म्हणजे 5वी 6वी 7वी तो पास जाता व्हडलेशें कोण विचारिना. पण 10वीक पावल्या उपरांत पयलींच्या तेंपार आमी म्हणटाले पळय 16वा वर्स धोक्याचो, ते खरेंच जाता धोक्याचें तेका. इतलें ताका ताण आनी प्रेशर सगळ्यांचे नजरो ताजेर आसता. आनी एखादो भुरगो तेतून जर मार्क्स कमी मेळटा जाल्यार व्हडलेशेंच काय ना. पण तातूंत जर एखादो भुरगो नापास जाता जाल्यार ती ताच्या घरच्यांक सुद्दां व्हडली नामुश्की दिसता आनी तो सुद्दां खूब खसता. अशा वेळार एखादो भुरगो समजा नापास जालो, रिजल्ट खूब बरो लागता, तर तो फुल स्टॉप न्ही, हें ताच्या पालकान ताका कशें समजून दिवचें. कारण पालकाची भुमिका हेतून म्हाका दिसता सगळ्यांत म्हत्वाची आसता. न्ही, एक म्हणजे पालक, शिक्षक हे सज्ञान आनी जाणटे अशें आमी म्हणटा. तांणी पयलीं समजून घेवंक जाय पास नापास ही जी टर्मिनॉलॉजी आशिल्ली, हो जो शब्द प्रयोग आशिल्लो तो काळा भायरो जाला. बरोबर. आज पास नापास म्हणटा ती गजाल उरूंक ना. म्हणून आज कोणाकूच नापास म्हणून शेरो खंयच बरयना. नीड्स इम्प्रुवमेंट. नीड्स इम्प्रुवमेंट हातूंत एक सकारात्मकताय आसा, की म्हणजे तो निकामी न्ही, कितें तो सामको युजलेस न्ही, तर ताणें आपल्या भितर अमके तरेची सुदारणा करूंक जाय. आतां हें सांगपा फाटलो जो विचार आसा, ताजे फाटली जी दृश्टी आसा ही शिक्षकांत येवची पडटा. शिक्षक आजूय जर पेपर तपासतना पास आनी नापासान करीत जाल्यार कांयच जावचें ना. म्हणून पालकान एक गजाल समजून घेवंक जाय की पास नापास हें आज उरूंक ना, पयली गजाल. दुसरें, तरी आसतना परिक्षांनी शेवटी हे पास जाले, हे फुडें गेले, हे नीड्स इम्प्रुवमेंट किंवा सुदारणा करूंक जाय म्हणून हांकां फुडें वचपाक मेळना. अशे तरेचो जो भाग आसा हातूंत भितर जो विचार करूंक जाय तो असो, जर सुदारणा करूंक जाय जाल्यार ती कितें करूंक जाय हें त्या भुरग्याक मुळात कळना जाय जाल्यार तें पटोवन दिवंक जाय. तें पालकाक कळचें पडलें. आनी हें खूब पयलीं कळटा, कारण आज आमचे कडेन सातत्यपूर्ण सर्वंकश मूल्यमापन, कंटिन्युअस कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इव्हॅल्युएशन आयलां, जें गंभीरतायेन करीत आनी प्रामाणीकपणान करीत जाल्यार तुमच्यांनी दर दिसाक भुरग्याक सांगूं येता की पळय तुवें अमकें करपाची गरज आसा. पूण तेच मोलावणी ती तशी जावची पडटली. परीक्षेचो ताका ताण येवचो ना लास्टाचे. कारण निमाणी परीक्षा हे सर्वस्व न्ही. जो वर्सभर बरो शिकलो आनी निमाण्या त्या 3 वरांचेर ताका समजा कितें ना कितें जाल्यार त्या 3 वरांत तुमी ताचें भवितव्य ठरोवंक शकना. ह्या खातीर तें सातत्यपूर्ण सर्वंकश मूल्यमापन केलां की जर भुरगो दर दिसा शिकता जाल्यार ताची मोलावणी बी दर दिसा जावपाक जाय. म्हणजे परीक्षा आनी शिकप हातूंत दरी आसूंक जायना. पूण हें प्रत्यक्षांत येवंक जाय.
हे प्रत्यक्षात येतलें जाल्यार पालक सजग जावंक जाय. पालकांनी शाळे कडेन मागणी करूंक जाय की आमकां सांगात तें कितें तें CCE म्हणजे कितें तें आमकां सांगात. कारण भुरग्याची वागणूक, भुरग्याचें उठप बसप चलप फिरप लोकां कडेन उलोवप वागप ह्या सगळ्याक मार्क आसात. ते दिवपाची गरज आसा आनी ते वगीच दोळे धांपून दिवपाचे न्ही. जो भुरगो खऱ्यांनीच तुमकां सुदारता असो दिसता म्हणचेच ताणें कितें तरी केलें म्हणटच ताका ते मार्क दियात. ना ताका सांगात की पळय तूं अशे तरेन केल्यार अशें जावं येता. म्हणचेच भुरग्याकूय कळटा की फक्त हांव धव्यार काळें करता ताकाच मार्क ना, हांव भितर कितें आसा ताकाय मार्क आसात, हांव लोकां मदीं कसो आसा ताकाय मार्क आसात. तेन्नाच तुमचें जीण आनी शिक्षण लागीं येतलें. आमी एके वटेन म्हणटा शिक्षण म्हणजे जीवन कितें, पूण शिक्षणांत आसा तें जिवनांत ना आनी जिवनांत आसा तें शिक्षणांत ना. हें जें कितें जालां हें आतां बेगिनात बेगीन आमी समजून घेवन हें टाळचें पडटलें. तेन्नाच हें शक्य जातलें. आनी ताजी पयलो भाग म्हणटा तो की पालकान शिक्षणांत बदल कितें जाला हें समजून घेवचो पडटलो. म्हणून आमी आज सांगता की फक्त विद्यार्थी वा विद्यार्थी न्ही, पालकय विद्यार्थी, शिक्षकय विद्यार्थी, समाजय विद्यार्थी. कारण ज्ञान युगांत भितर कोणाकूच ज्ञाना पासून पयस रावपाक मेळचें ना. जो ज्ञाना पासून पयस रावलो ताका संवसार वळखुचो ना. बरोबर. सर 10वीचो रिजल्ट जालो आनी आतां 10वीचे भुरगे आसात तेय टेन्शनान आसतले. आनी आमी पळयतात की एखाद्या घरान गेल्या उपरांत 10वीचो जर भुरगो आसत जाल्यार टीव्ही नासता कांय नासता अत्यंत सुतकी वातावरण आसता. तेन्ना हे 10वीचे भुरगे जे आतां आसात तांकां तुमी कितें सांगूंक जाय? जो ताण येता अभ्यासाचो, जो स्ट्रेस येता तो तसो तेंच्यांनी कसो मॅनेज करचो आनी पालकांची भुमिका तांचे कडेन कशी आसची? खंयचेय गोश्टींत ताण केन्ना येता जेन्ना ते म्हज्या मना विरुद्ध आसता किंवा म्हाका आवडना अशें आसता किंवा म्हाका कळना अशें आसता, कितें तरी अनवळखी आसता, त्या वेळार ताण येता. म्हणटकूच जें कितें भुरगो शिकता तें ताका आवडटा काय कितें, तो करता तें ताका कळटा काय कितें, आनी तो जें करता तातूंत ताका आनंद मेळटा काय कितें. ना जाल्यार ताका आनंद मेळटा ते तरेन तें करपाचे मार्ग आसात. ते जर शाळेंत वापरिना जायत हांगा शिक्षकाची जबाबदारी येता. पालकांनी समजून घेवचें पडटा की फक्त पुस्तक घेवन बसलो म्हणजे शिकलो न्ही. कारण तुमचें जें शिक्षण आसा तातूंत विचार म्हणून आसता आनी तातूंत आचारूय आसता, अणभव आसता. कारण तो अणभव तुमकां विचार बरे तरेन करपाक शिकयता, सारको करपाक शिकयता. आनी विचार करिना जाल्यार तुमचें ज्ञान पोकळ उरता. म्हणटकच भुरग्यांनी व्यक्तिमत्व विकास आपले खातीर दिसांतलो अमको वेळ हो आपले कडेन उलोवपा खातीर, अमको वेळ हो लोकां कडेन उलोवपा खातीर, अमको वेळ शरिराक कितें तरी उलोवपाक दिवपा खातीर, व्यायामा खातीर, अमको वेळ तकलेक ताण न येवपा खातीर कितें तरी आपल्या आवडीचें चित्र म्हण, गाणें म्हण आनी कितें म्हण, पूण कितें तरी हें सगळें करपाची गरज आसा. मुळात प्रत्येक भुरग्यान जर ठरयलें, सुरवात अशी की हांव कुटुंबांत आसा न्ही, हें कुटुंबांतलें अमकें काम हांव करतलों दर दिसाक, ही म्हजी लागणूक. म्हणजे कुटुंबाक ताजो एक विश्वास येता. आज बरीच पालक सांगतात की ना ना हांव भुरग्याक शिकूंक सांगना, तो SSCक आसा, हांव भुरग्याक काम करूंक सांगना, फक्त शिकूंक सांगता, तो SSCक आसा. चुकीची गजाल. ताका जो पर्यंत आपूण कुटुंबांतलो अशें दिसना आनी कुटुंबाक तो आपलो अशें दिसना तो पर्यंत शिक्षणांत भितर सगळ्यांचो सहभाग येवचो ना. आनी ह्या खातीर सगळ्यांनी त्याचें शिक्षण हें एका अर्थान आपली जबाबदारी हें मानूंक जाय. त्याचे खातीर ताका वेगळो दवरूंक जायना. हाजो अर्थ शिक्षणांत विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि एकंदर समाज हे सगळे घटक हे सगळे घटक तितून येतात. सर तुम्ही हांगा आयले आणि खूप विस्तारान आणि मौलिक अशा प्रकारची माहिती दिली, इन्फॉर्मेशन दिलें, ज्ञान दिलें, त्या खातीर पुरणच्या वतीन तुमचे देव बरें कर. तुमकांय देव बरें कर. हे आशिल्ले डॉक्टर नारायण देसाई आणि 10वीच्या भुरग्यांक तांणी मार्गदर्शन केलें. 10वी पास जाल्या त्याही भुरग्यांक मार्गदर्शन केलें. पळयत रावत प्रुडंट.